जोश वैदिकतर्फे भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवां सहस्रतमोभिर्व्यश्येम देवहितं यदायुः। ओम धन्यवाद. आता आमगेले एक भजन्या मंडळीचे भजन प्रस्तुती करता म्हणून विनंती. विजय पताका श्रीरामाची, विजय पताका श्रीरामाची झलकते अंबरी. प्रभु आले आले, प्रभु आले मंदिर. विजय पताका श्रीरामाचे झलकते अंबरी. प्रभु आले मंदिर, आले प्रभु आले मंदिर. बोलाले उधळून नगर रंगले, बोलाले उधळून नगर रंगले. भक्तगणाचे धवे नाचले, भक्तगणाचे धवे नाचले. राम भक्तीचा गंध धरवले, गुड्या तोरणी घरोघरी घरोघरी. प्रभु आले मंदिर, आले प्रभु आले मंदिर. विजय पताका श्रीरामाचे झलकती अंबरी. प्रभु आले. आला राजा येता अयोध्येचा, आला राजा अयोध्येचा, अयोध्येचा. सडा शिंपला प्राजक्ताचा, प्राजक्ताचा. सनई गाती मंजुळ गाणे, सनई गाती मंजुळ गाणे. आरती उवाळती नारी, आरती उवाळती नारी.
झुकते चरणी पावन त्रिभुवन झुकते चरणी भक्त रंगले गुणी गायने भक्त रंगले गुणी गायने भक्ति युगाजी ललकारी ललकारी प्रभु आले मंदिर आले प्रभु आले मंदिर विजय पताका श्री रामाचे विजय पताका श्री रामाचे झलकती अंबरी प्रभु आले मंदिर आले प्रभु आले प्रभु आले प्रभु आले मंदिर आता आमगेले आडಳಿತ मुक्तेश्वर धावन आशिल्ले जाले कुचिकार के नरेंद्र पै हांणी स्वागत भाशण करता म्हणून विनंती करता. रामन ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವಲ ಆರಾಧ್ಯ देव लक्ष्मीपती व्यंकटरमणाक तशींची गोकर्ण मठाचे आराध्य देव श्री रामदेव वीर विठ्ठल गोकर्ण मठाचे सर्व यती परंपरेक तशी हांगा विराजमान जावन आशिल्ले मठाधीश गोकर्ण मठाधीश श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वामी वडेर हांकां हांव सगळ्या गांवचे तर्फेन स्वागत करता. तशींच हांगा येयल्या सर्व समाज बांधवांक आमगेल्या वैदिक कुटुंबाचे सर्व जनांक स्वागत करता. हांगा आमगेले हे रामनाम जप यज्ञ एप्रिल 17 देखून आज पर्यंत चलत आयल्या. मस्तेक जणांना हे कार्यक्रमांत भाग घेतला. तांकां सकड स्वाम्यांक हांगा आयल तेवळी प्रसाद दिवका म्हूण सांगून आमी सांगिल्ले प्रमाणे तांकां सकड जनांक आपयला. हे संदर्भार तांकां सकड प्रसाद दिता म्हूण स्वाम्यान सांगलां. जाल्या निमित्त तुमी आयिल्ल्यांक तुमकां एक हे अवकाश आसा. जाल्या निमित्त हे संदर्भार तुमी सकड शांत रितीर बैसून स्वाम्याल प्रवचन आयकून आनी एक स्वाम्याल हे उपस्थितीर तुमकां एक रामनाम जप करचे अवकाश आसा. हे संदर्भार सकडांनी शांत रितीर बैसून हे कार्यक्रमां भागवयसूं का म्हूण सांगून तुमकां अनेक पंत हे कार्यक्रमां स्वागत करता. स्वाम्याक नमन करून मुगेलें एक स्वागत भाशण हांगाचेर आवायता. आता एक सान चेडूं 4-5 वर्साचें तें एक सान भजन अत्यंत प्रितीन सांगता म्हणून इच्छी भावता. नामवनन दर भयविल्ला मनखे
सरदारावनू या चरणानं एक रामनाम भजन प्रस्तुत केला. धन्यवाद. आता एक 5 निमिष प्रास्ताविक, त्याच्यानंतर धन्यवादू, स्वाम्याला आशीर्वचन, रामनाम जपू, तदनंतर फलमंत्राक्षद, तदनंतर स्वाम्याला उपस्थिती, वसंत पूजन तो असता सर्वांनाही सहकार देऊन पुरकामणी विनंती. रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः. प्रथमो हनुमन्नाम द्वितीयो भीम एव च पूर्णप्रज्ञ तृतीयस्तु भगवत्कार्यसाधकः. द्वारकानाथतीर्थानाम् अनुग्रहसमुद्भवं विद्याधिराजयोगीशं वन्दे विद्याभिवृद्धये. विद्याधिराजतीर्थानां करकञ्जसमुद्भवं विद्याधीशगुरुं वन्दे मधुविद्या प्रवर्धये. प्रथमदावनु आमगेलो इष्टदेवू लक्ष्मी व्यंकटरमणू वीर विठ्ठलू गोकर्णमठ संस्थानाचो आराध्य देवू रामदेव वीर विठ्ठलाक साष्टांग नमस्कार करताची. संस्थानाचे सर्व स्वाम्याले वृंदावनांक भक्तिपूर्वक नमन कोरनो आमक सर्वांकही धर्मबोधना आणि सन्मार्गांतू चोलच्याक प्रेरेपण करताची. हंग विराजमान जावन आशिले परमपूज्य श्रीमद विद्याधीश तीर्थ श्रीपाद वडेयर स्वाम्याले दिव्य चरणकमलाक साष्टांग प्रणाम करताची. तंगेले अनुज्ञे घेऊन रामनामतारक मंत्राचे नौके कालच्या दिवसाक 400 दिवसाचे सुदीर्घ प्रयाण खंयचे रितीर केल्लें म्हणून संक्षिप्त जावन तुमगेले दूर प्रस्तुत करच्याक प्रयत्न करता. आयचे दिवस आमकां भारी संतोषदायक जावन आसा. स्वामी केन्नाय सांगता ती विश्वास हा फलदायक म्हणून घेवन आम्ही जुलै 4 अळवे कोडींतू 10 महिने फुडें स्वाम्याक विनंती केलेलें आमगेले एक जप केंद्रांतू स्वाम्याले एक आगमन जावका, पादस्पर्श जावका अशें म्हण घेवन आयच्या दिवसाक आमगेलें स्वप्न साकार जाल्लें. स्वाम्यान उडगासू आनी तशींची आमगेले वैरी प्रिती दवरून आज हांगा उपस्थिती आसूचे आमगेलें व्हड भाग्य. तशींची आयचे दिवसू अत्यंत महत्वपूर्ण जावन आसा. कसं म्हळ्यार आज गुरुवारो दशमी तिथी पूर्ण तिथी तारीख जाली तेगेनीची तुमी खंयची रितीर कुडशील तेगेनी 9 येता म्हणटाना आमकां स्वाम्यालें देवालें प्रभू रामचंद्रालें अनुग्रह आसा म्हणून हातूं दिसून येता. तुमकां सगळ्यांक गोत शिल्वरे क्रोधी संवत्सराचे रामनवमी पर्वकालांतू स्वाम्याल मुखांतर उपदेश घेवन हांगा लक्ष्मण पूर्वजा म्हणून जप केंद्र प्रारंभ जाल्लें. तशींची 4 कोटी जपाचे गुरी आमी स्वीकार केल्लें. हें अभियान 400 दिवसाक येवन पाविल्ल आसा आनी आयच्या दिवसाक कालच्या दिवसाक 8 कोटी 7 लक्ष येवन पाविल्ल आसा. हाजे पूर्ण श्रेयसू तुमकां सगळ्यांक मेळ्ळो म्हणून आमी स्वाम्या लागीं तशींची देवा लागीं प्रार्थना करताची. ह्या संदर्भाचेर आमी एक 2-3 विशय खंडीत उडगास कोरका. स्वाम्यान एक विशय सांगिल्ले ह्या एक अभियाना निमित्त जनांक बरें जाल्ल्या म्हणून आयकल्यार तेंच आमकां संतोश म्हणून खंडीत वय हांगा येयले तसले जनालें मानसीक स्थैर्य तशींची आरोग्यान सुदारण जाल्लेलें घरांतू धार्मीक कार्य तशींची राबील कार्यांत जाल्या तेगेनीची वेग मेळल आसा. तशींची ह्या एक अभियानांतू सन्न व्हड्ड वयोवृद्ध प्रत्येकले गांवचे अथवा त्या गांवांतू अनेक अद्भुत जाल्लें तांणी पळयलें आसा. दोनीचे आमी ह्या एक अभियानांतू कोणाकची वत्ताय करनी अथवा बलवंत करून घेवन तांकां फोर्स करनी जाल्यार एक विशय आमी सांगच्या इच्छा पावता ती प्रतिनित्य येतले जापाक तांणी एक 2 दिवस येयनी म्हूण जाल्यार आमी तांकां फोन करून विचारता आशिल्ले म्हळ्यार तांकां कसं लागता येतना ती कसले प्रॉब्लम आसा की घरकड तोंदरे तापत्र आसा की म्हूण घेवन अशी तांगे लागीं प्रितीन उरलो एक संतोशा वातावरण आमी हांगा निर्माण केल्लें आसा. आमगेले प्रयत्न करुया चिंते देवाक सोडया. स्वाम्यान सांगेलें उत्तर तुमगेलें वेंकटरमण आसा म्हणून आमी मनांत घेतिल्लें कसं म्हळ्यार साधनांत विफल जाल्यार सोल न्हय प्रयत्न करना अशी आशेची सोल म्हूण घेवन आमी भावीक लोकाले अनुकूल आगोस्कर दिवसाक 4 पाळी फुडें 1 घंट्याचें आशिल्लें आतां तें अर्द घंट्याक हाडलें आनी वैदिकाल उपस्थितींतू प्रति पाळी आमगेले मुख्य प्राणाल सन्निधानांतू चलत आशिल्लें. तशींची सरासरी दिवसाक 6 घंटो बरी हें एक जनांक अवकाश मेळका प्रत्येकल्यांकची कामां वतल्यांक उद्योगदारांक सगळ्यांकय मेळका अशें म्हळें आमगेलें एक मनांतू संकल्प आशिल्लो.
तशींची आमी हांगा देवस्थानाक देवता तसले पंचपर्व जनाक तोंदरे दायनाशी आशिल्ले नमुन्याचेर अभियान चल्लें. गांवांच्या घरांत दलतगिनीची धार्मीक कार्य करतना तांणी दलतगिनीची मंगल कार्यावळीर आमकां साथ दिल्लें. तशींची लागीं गांवचे लोकान तांगेल घरांत देवता संदर्भाचेर अभियान केल्लें. हाराडी देवस्थान विशेष संदर्भाचेर आमकां अवकाश करून दिल्लो. तशींची बारपूर जनाल योगदान दलतगिनी हांगा आमी उडगास कोरकाची तांणी प्रति शेनवारा तांगेल शक्त्यानुसार देवस्थानांतू जप केलेलो आसा. आमगेलें संख्या उणी जाल्लें तेन्ना आमकां स्वाम्यान सांगलें तुमी चिंती कोरनाका ती म्हणून. आमी सांगलें आमगेल्या मनांत आमी एक घेतलीं कसन म्हळ्यार जनाक निमगेलें तुमकां 13 कोटी दावका की कसन हें म्हणून. सकळानाची एक कंठान आमी 13 कोटी कोरका म्हणून न्हू त्या दिवस सांगिल्लें आसा. आनी कसन म्हळ्यार 550 दिवस आमी चलयता ती स्वाम्याल दिव्य संकल्प 550 कोटी दावची खंडितची. आमी प्रयत्न करून इतलें आमी त्या संख्ये पावना नातल्यार आमकां चिके बेजार जातलो म्हणले घोस्कर आमी सुमार कार्यक्रम गांथून घेतलो. तांतू विशेश जावन आदित्यवारा सांजवाळाचें अभियान तशींच सकाळीचें ताजे मुखार वचून गेल्यार लागीं गांवचें देवस्थान थंय वचून घेवन समेत आमी आयताराचें अभियान करच्याक प्रारंभ केल्लें. ताजे निमित्त आमकां भरती नमुन्या संख्या मेळ्ळेली आसा. तुमकां आश्चर्य दिवशा पुरो ह्या दोनी अभियानांतू आमकां 8 कोटींतू ऑलमोस्ट 3 कोटी लेग अभियानांतूची संख्या मेळ्ळेली आसा. म्हळ्यार रेग्युलर आमगेलें एक 5 कोटी बरी आमकां मेळ्ळेलें आसा. तशींची कडेची जावन घेवन हाजें पुण्या फल तुमकां अथवा तुमगेर मुखावेली पिळगे खंडित मेळटा म्हणून घेवन एक स्वाम्यान सांगिल्लें वाक्य. वय तुमकां सगळ्यांक गोत तशें पुरो 50 वर्सां फुडें आमगेलें ब्रह्मावर कशें आशिल्लें म्हणून. दलतगिनी आमगेलें म्हालगड्यान कश्टकालार दलतगिनी देवालें स्वाम्यालें सेवा करची सोणी तांणी तें दवरलें तें फिक्सेड डेपॉजीट म्हणटा ती ताजी इंट्रस्ट आज आमी सकड भोगत आसा ती म्हळ्यार देवान प्रत्येक लेखाची बरें केलेलें आसा. तशींच मुखावेल दिवसांतू आमगेली एक प्रार्थना तुमगे लागीं आनी हांव चड वेळ घेना आनी आज एक करेक्ट 401 दिना म्हळ्यार 149 दिवस आसा. आमी आमगेले एक जप केंद्राचें नांव अथवा आमी केल्ले संख्ये शाश्वत जावन घेवन संस्थानाचे दाखलेंतू नमूदन जाता हें आमकां व्हड गर्वाचें आनी संतोशा विशय जावन आसा. कशी समुद्रा पाळ त्या दवरन घेना की वापस दित की तशींची आमी केल्लें पुण्या फल आमकां खंडित मेळटा म्हूण सांगताची. हांव उलयलें नंतू कसने चुका मुखार आसले तिकेनी आमी मनुश्य चूक जाली तिकेनीची त्या देवान तशींची स्वाम्यान आमकां क्षमापण करून घेवन दिवका म्हणून स्वाम्याला मागताची. म्हगेली एक 2 उतरां परिभाषा उत्तर समाप्ती करता. कृष्णार्पणमस्तु. आतां सतीश पै मामान धन्यवाद दिवका म्हणून घेवन विनंती. श्री हरिगुरुभ्यो नमः. परमगुरुभ्यो नमः. श्रीमदानंदतीर्थ भगवत्पादाचार्य गुरुभ्यो नमः. स्वाम्यालागे आमी हळदीपूर मुक्कामा वचून घेवन ब्रह्मवर येवका आशिर्वचन दिवका मार्गदर्शन जावका म्हणून घेवन सांगिल्ले टायमार संतोशार ओपून त्या प्रमाणे हांगा आयिल्ले आसा ती आमगे मध्य उपस्थित जालेले आसा ती नमस्कार करून तशींची देवार वरें उडगास काण तुमगेल्या राका धन्यवाद दी म्हणून म्हाका सांगिल्लें आसा तें आमगेलें काम कंप्लीट करचें तुमगेल्या दारार राबिल्लें आसा. सुरवेळ जावन घेवन आमकां स्वाम्यालें मार्गदर्शना तात्तावळ जावका म्हणून घेवन आमी सांगिल्लें तेन्ना आमकां हांगा घेवन घेवन जाता रे आमी खंडीत येता ती म्हणून सांगून प्रमाण हांगा घेवन घेवन आमगे मध्य उपस्थित जालेले आसा ते हांगेलें आशिर्वचना आमकां केन्नाची दत्तराबल म्हळ्यार आमकां सगळ्या गांवांक आमी समस्त GSP बांधवांक बरें जाता म्हणून घेवन आमी देवळ पळोवंक घेतिल्लें सामकें मन धाड जाल्लें आसा. तशें जावन घेवन स्वामीजी आमी मस्त बार जावन आसात. तशींच हांगा येयले सर्व गांवचे समाज बांधव बायल वऱ्यान येयले आसा ती तांकां सर्वांक धन्यवाद दिता ती. परगांवच्या वऱ्यान तांणी हांगा येयले आसा ती ही सन चेडवाना तांगेलें एक रूपक्षी काल घेवन घेवन देवळ केलेलें आसा. तांकां चेडवांक वऱ्यान व्हड्डांक तशींच प्रति एक विशयान डायरेक्टली जावं इनडायरेक्टली हातूंत इनवॉल्व जावन घेवन हें कार्यक्रम चंद्रितीर जावका म्हळ्यार एक उद्देशार
कोण हांतू भाग घेतला हांकां सर्वांक एका उतरान धन्यवाद म्हणून सांगता ते. आतां परमपूज्य स्वाम्यान आमकां अनुग्रह संदेश दिवन आशिर्वाद करता म्हण घेवन हांव विनम्रपूर्व जावन विनंती करता. मंगलं भगवान् विष्णुः मंगलं मधुसूदनः मंगलं देवकीपुत्रः मंगलं गरुडध्वजः श्रीरामं हनुमत्सेव्यं श्रीकृष्णं भीमसेवितं श्रीव्यासं श्रीमदानन्दतीर्थसंसेवितं भजे. ब्रह्मान्ताः गुरवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रियः पतिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्मजन्मने. श्रीगुरुभ्यो नमः. हरिः ओम्. ब्रह्मावर लक्ष्मी वेंकटरमण देवस्थानांतू अनेक पंता आमंत्रण प्राप्त जाले की स्वाम्यानं हे अभियानाचे संदर्भारी स्वाम्याला उपस्थितीरीची राम नाम जप करच तसेल एक अवकाश कोरंगेन दिवका म्हणून हांगाचे आढळीत मंडळी वैदिक वर्ग जनपदान वैकेची मस्त रितीर तांणी हे केले. ताका समजावन घेवन वैदिक कुटुंबांतूची एक हांगे एक कल्याणोत्सवाचे कार्यक्रम हांगे एक आयोजन केल्ले आनी ते कल्याणोत्सवाचे कार्यक्रमाक लागीं लागीं डिसेंबर म्हयन्यांतू 4-5 तारीखा लागीं कसकी एक आशिल्ले. सो अशी आसतना कल्याणोत्सवाचे कार्यक्रम निश्चय जाले. स्वाम्यान येवचे वैकेची निश्चय जाले. किंतु अचानक एक धार्मिक थोडेची संशय करेत ना करेत म्हणून घेवन उठू जावन घेवन लास्ट ते जायनाशी उरून घेवन स्वाम्याक त्या संदर्भार येवचें जालें ना. कित्याक म्हळ्यार धार्मिकाचे थोडेची संशयास्पद विशय आशिल्ले निमित्तान तांकांय एक मना दिसलें करेत की ना की आशोवच्याचे विशय आशिल्लो तो. सो करेत ना करेत कशें न्हय कितें म्हणून घेवन लास्ट कडेन पळयल्यार येवचें जाता आशिल्लें. किंतु पयलीं तांकां कळना आनी तांकां दिसलें की चड वृद्धी चड सुतक काडचें पडटा म्हूण कडेन पळयल्यार 3 दिवसांच मात्र आशिल्लें. सो अशी जावन घेवन येस नो म्हणून घेवन लास्ट तेन्ना येवचें जालें ना. ते चुकिले डिसेंबरा चुकिले. आतां आनी 5 म्हयन्या नंतर वापस हे एक अवकाश मेळिल्लो आसा. अंतीम अवकाश लास्ट कित्याक म्हळ्यार उपपुंज जाले नंतर आमी वापस गोवा भायर सरले आनी गोवांतल्यान कडेरी बेळगांव धारवाड पुणा महाराष्ट्रा त्या सायड आमी जप अभियानाक आमी सहभाग जावचो पडटा. सो अंतीम अवकाश आमकां हे एकची आशिल्ले आनी वापस आनी आयले कडेन कशेंय जावो आनी इतले उमेदीन करत आशिल्ले निमित्तान उपपुंजांतल्यान आज आमी ब्रह्मावरा येवन घेवन लक्ष्मण पूर्वजः म्हणलें हे जप केंद्रांतू आज आमी उठू लोक मेळून घेवन राम नाम जप करता आसलो अवकाश आयचे दिसा करेक्ट 400 दिवस पूर्ण जाले संदर्भारीची उट्टू लोकाल उट्टू राम नाम जप करता आसलो भाग्य रामदेवान तशी वेंकटरमणान अनुग्रह केले म्हणून घेवन आमी लेखताची. ते नयशीची
आता सांगितल्याप्रमाणे 8,07,00,000 जप आत्तापर्यंत हे लक्ष्मण पूर्वज म्हणले जप केंद्रांतू आत्तापर्यंत घडिल्लो आसा. तुमगेल्या मनांतू 13 कोटी राम नाम जप जावका म्हणून न्हू एक संकल्पही आसा आनी ताका जावका आशिल्ले तसा प्रयत्न वैकेची तुमी करत आसाची. देवाल अनुग्रहान रामदेव वीर विठ्ठलाले अनुग्रहान की व्यंकटरमणाल अनुग्रहान तुम्ही कसान एक संख्या मनांत दवरून घेतली आसा. त्या संख्या रामचंद्र देव परिपूर्ण करून घेवचे तसले शक्ती सामर्थ्य आणि वेळोवेळी मार्गदर्शन दिवन तुमगे कडच्यान आनीकची बहुसंख्येन राम नाम जप जाव तशी तो तुमकां अनुग्रह करो म्हणगे न्हू देवालय वैकेची आमी प्रार्थना करताची. तिसरेचे कसन की म्हळ्यार हे एक अभियानांतू मस्तीतले एक हांगाच वटमाम तरी दिवसाची एक 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 चीट घेवन घेवन बशिल्लो आसता. हे जावका जाल्यार कसन करका, हे जावका जाल्यार कसन करका तांतूची मग्न जावन घेवन बशिल्लो आसा. किंतु कसन आस की म्हळ्यार एक संकल्प हातांत धरले नंतर थंय पावका म्हणले एक विचारधारा दवरून घेवनूची उठू वैदिक जावो नाजाल्यार हांगाचे ब्रह्मावर गांवांत तशे लोक जावो मस्त प्रयत्न करून घेवन हे एक संख्या गांतून घेवका म्हणले एक विचार करून घेतले. कितले जाता उठूची देवाल वेरे निर्भर आसा. प्रयत्न करचे आमगेल्या हातांत आसा. कडे संख्या देव कितले जावका म्हूण तागेले मना आसा तितले तो करून घेतालोची. किंतु जाले तितले हे रामनाम जप अभियानांतू सहभाग जावन घेवन बहुसंख्येन लोकांना हांतू सहभाग जाले म्हळ्यार बहुसंख्येन रामनाम जप जावचेक एक अवकाश मेळटा. हे 1 वर्ष तुलेन 400 दिवस तुलेन आतां करत आसाची आनी वापस आमी सांगका म्हणना रामनाम जप करा रे म्हणून आमी सांगका म्हणना. 400 दिवस तुलेन तुमी चोळून आयिल्ले आसा. आतां आमगेले कशें आसा की म्हळ्यार हे रामनाम जप अभियान जाले नंतर नोव्हेंबर 27 तारीख तुलेन डिसेंबर 7 तारीख पर्यंत पर्तगाळी मठांतू तुम्ही कसन एक रामनाम जप केल्लो आसा ते रामनाम जपाचे हवन कार्य पर्तगाळी मठांतू घडचें आसा. कशी तुमी रामनाम जपाक आमकां तुमी सहकार दिल्लो आसा तशीची पर्तगाळींतू मठांत जावचे तसले महोत्सवांत वैकेची ब्रह्मावर पेंटेचे सर्वही सदस्यांनी आमगेले पर्तगाळी मठांतू सहभाग जावका म्हूण घेवन तुमगेले देवाल सानिध्यांतू आमी तुम सर्व लोकांक आमी आमंत्रणां दिता आसाची. हे आमंत्रण म्हूण लेखून घेवन प्रितीपूर्वक जावन घेवन आमगेले पर्तगाळी मठांतू जावचे तसले महोत्सवांतू तुमी सर्व लोकांना सहभाग जावचे. विशेष आमंत्रण पत्रिका एक 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 कुटुंबाक पावचे तशी आमी आतां वेवस्था करत आसाची. उट्टू लोकांले आमी एड्रेस आनी घेता आसाची. कित्याक म्हळ्यार घराक एक इन्विटेशन तांगेले घरा पावका म्हणल्यार आमगेले उद्देशान तेही एक आमी वेवस्था आरंभ केल्लो आसा. तांतू वैकेची तुमगेले सहकार लागता. अभियान जाले नंतर दिग्विजय यात्रा प्रभू रामचंद्र देवाले दिग्विजय यात्रा आरंभ जाता आनी खंय खंय जप केंद्र आसा ते जप केंद्राक वैकेची ते दिग्विजय यात्रा येवन पावचे आसा. ताजे वैकेची समय केन्ना खंयच्या दिवसाक येता खंय तुलेन येवन घेवन पावता हे उठू विशयू मुकाबील आनीक 2 म्हयन्या भितरी हे हाजे बद्दल कुलंकुश जावन घेवन तुमगेले नदरेक आमी हाडूसून दिताची. त्या विशयाक वैकेची तुमगेले सहकार लागता. मठान जावचे फंक्शनाक वैकेची महोत्सवाक वैकेची तुमगेले सहकार लागता. सो अशी हे एक आनीक 2 कार्य जपा कार्य रथयात्रा कडे महोत्सव उरील 2 कार्याक वैकेची तुमगेले अत्यंत अवश्य आमगेले मठाच्या सहकार जावका म्हणून हे संदर्भार आमी तुमगेले द्राक हे विशय प्रस्ताव करत आसाची. हे रामनाम जपा बद्दल तरी उट्टू लोकांक गोत आसा. प्रतिनित्य लोक हांगा येता आसाची. प्रतिनित्य हांगा रामनाम जप जाता आसा. अनेक अनेक रितीन योजन करून घेवन जपसंख्या कशी एक चड करेत ना 13 कोटी रामनाम जप जावचे कसन एक प्लॅन करेत म्हणून घेवन प्रतिनित्य एक ना जाल्यार एक व्यवस्था एक हांगा कार्यक्रम के अनेक खंयकी कार्यक्रम के त्या कार्यक्रमा लोक येताची तांगलोटू रामनाम जप आज स्वाम येताची स्वाम आयल्यार चड लोक येतात तेन्ना अनेक रामनाम जप. सो प्रति एक हंतू
खंय गेल्यार वयकेची एक रामालय उडगास येवची तशी एक जाता आसा. खंय गेल्यार कशें की म्हळ्यार सतत जावन घेवन उडगास आयल्यार आतां कसन जालें की म्हळ्यार फोन केल्यार आमगेल्याची मठा कामाकची कोणाक तरी आमगेल्या मठाच्या स्टाफा कडच्यान अरे मरे हे एक काम जावचें मरे ताका एक कॉल करून उडगास कर म्हळ्यार हांव थोड्या वेळान करता राम नाम जप बसला म्हणून सांगता. म्हळ्यार आजी खंय गेल्यार वयकेची उठू कडे गेल्यार वयकेची थोड्या वेळान करता राम नाम जप करता आसा. आतां उलोवचें जायना आमी काडून दिल्यार कशें आमी सांगिल्लें तशें राम नाम जप आतां थंयतल्यान भायर येवन घेवन उलय म्हणून सांगचें जायना. सो तागेले उठू जाले नंतर कडेन ताणें वापस हें करचें हां कसं काम आशिल्लें आतां करून दिता राम नाम जप जालें तागेलें. सो अशी एक 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 लोकाल भावना आनेक लोकाल भावना कशी की म्हळ्यार जर ताका व्यापारा निमित्तान ताका खंय भायर वचचें साबा आतां तो ब्रह्मावरची व्यक्ती ताका खंय की अनेक गांवां वचून घेवन तरकारी आनी हाडका लोड करका आनी कशें तरी करका जाल्यार ताका ब्रह्मावर उरचें जायना. लोड जावचे गांव खंय की विंगड थंय वचून घेनू थंय पळोवन घेनू थंय ताका पयशे दिवन घेनू थंय गाडी लोड करून घेनू गाडी लोड करून घेवन कडेर ताणें वापस तागेल्या गांवां येवका. आतां तो खंयचे व्यापारा खातीर खंयचे गांवांक गेल्लो उरता आतां तो कसो प्लॅन करता की म्हळ्यार वापस ब्रह्मावर येवं पर्यंत हांगा पाळी उठू जाल्लो उरता. वापस हांगा येवन गेल्यार आयचे दिवसाचे ब्रह्मावरान तूं जप करच्याक म्हाका जालना. तातूंत हो कसो प्लॅन करता की म्हळ्यार खंयचे व्यापारान तूं खंय खंय तो व्यापार करचे वरता थंय राम नाम जप खंय जाता म्हणून पयलीं पळोवंक घेनू कडेर व्यार करच्याक वता. थंय वचून घेनू हे गाडी आनी लोड भरून घेनू गाडी पेटोवन घेनू ब्रह्मावर येवच्याक वेळ जाता. सो खंयच्या गांवांत तूं तो व्यार करता पळया थंय वचून घेनू थंय राम नाम जप करून घेवन कडेन ब्रह्मावर भायर सरचें. म्हळ्यार आमी एक एग्जाम्पलाक ब्रह्मावर म्हणून सांगलें. अशी मस्त लोकांक एक 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 भावना पळोवचेक म्हळ्यार प्रतिनित्य मागे कडच्यान राम नाम जप जावका. एक हांव आशिल्लो गांवांत तरी हांव जप करता ना हांव खंयची गांवांत व्यापार करचे गेला त्या गांवांत खंय राम नाम जप जाता त्या जप केंद्रा वचून घेनू एक पंत राम नाम जप करून वापस तागेल्या गांवां येवन घेवन वापस कडेरी कंटिन्यू हांगा करचें. सो अशी एक दिवस वयकेची मागे कडच्यान चूक नाशीची राम नाम जप करका म्हणले एक भावन वयकेची लोकांतू जागृत जाल्लो आसा. सो हाजेकिंत चड यश हाजेकिंत व्हड फल आनी कसनय न्हय म्हणून घेनू आमी लेखून घेतिल्लो आसा. आतां हांगाची चवडू उठूची एक 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 म्हळ्यार एक छद्म रितीन कशी एक राम सेतुवे करतना वानर सेनेन प्रति एक फातराचेरी प्रभू रामचंद्र देवाले नांव बरयलें आनी ते समुद्रांत घाले. समुद्रांत घाले नंतर ते बुड्ड नाशीची उठूची तेलवचे लागले आनी राम सेतुवे जावन घेनू कडे युद्ध जावन घेनू रामायणाचे कथ तुमकां गोत आसा. हे उठूची रामाले भक्त जावन आशिल्ले तसले वानर सेनाक कोण कोण आशिल्ले तांणी त्या फातरारी श्रीराम श्रीराम अशी बरोवन घेनू जय श्रीराम अशें बरोवन घेनू तांणी समुद्रांत फातर उडयले. आमी सांगचे कसन की म्हळ्यार हे करचे पळोवन हे वानर लोक रामाल नांव बरोवन घेनू फातर उडोवन घेनू फातर तेलवचे लागले नंतर रावणाल पक्षांतू जे राक्षस सैन्य आशिल्ले हांणी अशें करचे पळोवन घेनू तांकां एक मना आलोचन आयलें रामाल नांव घेवन हे वानर सेना फातराचेर नांव बरोवन घेवन फातर उडयले फातर तेलोवचे लागले आमगेल रावणाक असल शक्ती आस की ना म्हणलेक तांकां एक संशय आयलो. रामाल वानर लोक रामाक एक शक्ती आस कसन की म्हळ्यार तागेल नांवारी जर फातरार बरयल्यार फातर तेलोवचे जाता जाल्यार आमगेल रावणाक हे शक्ती आस की ना आमी राक्षस गण मागेले यजमानाक असल एक शक्ती आस की ना म्हणले एक संशय कोणाक आयले राक्षस वर्गांक आयले. आनी राक्षस वर्गांक कसन दिसले रावणाले असल आनी शक्ती ना राम मस्त पावरफूल आसा रावणा लेगी तसल शक्ती ना तो मस्त तितले प्रभावशाली न्हय अशी तांकां दिसले कोणाक राक्षस लोकांक. हे विशयू ते राक्षस लोकांक
सेनाधिपती कोण असा ताण कसन केले की म्हळ्यार रावण आले वचून सांगले आमगेले उठूची राक्षस गण तांगेले मनोबल कसन आसा ते थोडे कमी जाल्ले आसा म्हणून सांगता कसले कमी जाले म्हूण ना थंय रावण आले राम आले कोण वानर लोक आसाची तांणी उट्टू लोक फातरारी राम बरोवन गेनू फातोर उडोवन गेनू समुद्रांत फातोर तेलूचे लागले हे पळोवंक गेनू तुगेले कोण राक्षस गण आसा तुगेले सैन्य कसन आसा तांणी कसन आलोचन केलें की म्हळ्यार तुगेले असल शक्ती ना म्हूण घेवन तांगेले मनांत दिसून गेनू राम तुगेले किंताची चड शक्तिशाली म्हूण घेवन तांगेले मनांत दिसून गेनू तांगेले मनोबल थोडेची कमी जाल्लें आसा म्हूण घेनू सांगता तेन्ना रावणाक दिसलें जर राक्षसालेची मनोबल गेले म्हळ्यार युद्धांत पराजय 100%. आतां हांगेले मनोबल थोडे अभिवृद्धी करता न्ही आतां आमगेलो भटमांबैकेची 8 कोटी जाल्लो आसा 13 कोटी जावका म्हूण घेवन तुमकां कशी प्रोत्साहन करत आसा तशीची थंय रावणू आपणेले सैन्याक तांगेले मनोबल आनीक चड जावचे कितें कसले तरी एक करता म्हळ्यार कितें रावणू तागेले सैन्याक सांगता सेनाधिपतीक सांगता पळय फाल्लेक दिवसाक उटू राक्षस गण मागेले सैन्याचे उटू राक्षस गणाक समुद्राचे दंडेरी आपूण घेवन यो हांव तांकां कसन तरी एक दाखयता ताजेन तांकां मनोबल येता म्हूण घेनू तें हें करता कडेरी नेक्स्ट डेक हें करतना रावण आयला सेनाधिपती आयलो सेनाधिपती उटू राक्षस गण येताची आनी राक्षस गण आयले नंतर आतां रामाल नांव बरोवन घेनू फातर तेलोवचे लागले आतां हांगेले मना कसं नाशिल्लें रावण म्हूण घेवन बरयल्यार वयकेची हे फातर तेलवले रे आमगेल रायाक वयकेच शक्ती आसा तो वयके रामाकिंता कमी न्हय म्हूण घेनू एक दिसता कोणाक राक्षस गणाक आतां हें कोण प्रूव करता रावणान प्रूव करता सो रावणान कशें केलें की म्हळ्यार फातोर घेतले रावण म्हूण घेवन बरयलें आनी रावण म्हूण घेवन बरोवन घेवन थोडे वेळान ते फातोरू ताणें समुद्र उडयले तुमगे लेखान कसन जालें पवले की बुडले बुड्डिल ना ते पोवचे लागले पोवचे लागील पळयल कुडेन उटू राक्षस गण संतुश्टीत जाले की रामाक कसन एक शक्ती आसा त्याची शक्ती कोणाक आसा आमगेल रावणाक आसा म्हूण घेनू तांकां एक धैर्य आयलें तांगेलो मनोबल आनीकची चड जालें हां आमगेले रायाक वयकेच असेल शक्ती आसा रामाक मात्र न्ही रावणाक वयकेच ते शक्ती आसा हां आमी युद्ध विन जावेत म्हूण घेनू एक शक्ती आयले कडे उठू जाले एपिसोड क्लियर जाले रात्री हे विशय रावणाले बायलीक कळटा की रावणान आपणेलें नांव बरोवन घेनू फातोर समुद्र उडयले नंतर ते तेलवूचे लागले म्हूण घेनू कळतना मंडोदरी तिगेलें नांव सो तिणें रावणाक विचारलें तीन खडाखंडीत सांगलें पळय म्हाका गोत्त आसा की तुमगे लेगी असल खंयचे शक्ती ना म्हूण घेवन म्हाका गोत्त आसा की तुमगे लेगी असल खंयचेही शक्ती ना तुमगेलें नांव बरयलां का खंयचे रितीर समुद्र तेलूचेक जाय ना म्हूण घेनू तीन हेची रितीर हे केलें कशी जालें म्हूण न्ही तीन डायरेक्ट सांगलें तुमगेलेक हे पावर नाची ना तुमगेलेक हे खंयचे रितीर करचेक तुमगेलेक साध्य ना म्हूण घेवन सांगिलतना कडे रावणान सांगलें वय तूं सांगिल खरेची मागेलेक तसल कसनेची विद्या तसल खंयचे रितीचे मागेले कसने पवाड ना म्हूण घेनू ताणें सांगता तर कशी तुगेलें नांव बरयलें कुडेन समुद्रांत तूं फातोर कशी तेलवचे लागले म्हूण घेवन विचारतना हांवें रावण म्हूण बरयलें फातराचेरी कडे ते फातोर उडयतना हांव त्या फातराक सांगलें तुका रामाचेर भक्ती आसल्यारी तुका रामाचेर शपथ आसा तुका रामाचे आज्ञा आसा हे मागेल फातोरू तूं बुड्डे नाशी उरका म्हूण घेनू रामाल आण घेवन घेनू हांव त्या फातराक सांगून घेवन उडयले हाजेन त्या फातरान बुड्डे नाशीची मागेल रक्षण केलें तेतकून आमी सांगलें आमगेल वानर लोकांक भक्ती आसाचीची किंतु शत्रू पक्षाक वयकेची आपणेले सैन्याचे मनोबल अभिवृद्धी करचेक वयके कोण जावका जालो वापस प्रभू रामचंद्र देव जावका जालो
म्हळ्यार शत्रू पक्षाक वैकेची कोण जावका राम जावका. म्हळ्यार असल एक प्रभू रामचंद्र देवाल एक चारित्र्य, तसल एक गुण, खाली एक राम शब्द, रामाल आज्ञा, रामाले एक शपथ घेवन गे न्हू हांव तुका हें करता सा, हे फातोर बूड नाशी उरका म्हणलें इतले एक शब्द सांगल्यार वैकेची ते रामाल नांवा कितेरी ते फातोर बुड्ड नाशीची एक सैन्य वर्गाला मनोबल अभिवृद्धी केली तसले एक संदर्भ, एक अशीची ऐकूचेक मिळेल तसले एक कथा आमी तुमगेल्या दराक सांगले. म्हळ्यार इतलेक राम नाम हाका एक शक्ती आसा. तेतकून सतत जावन गे न्हू राम नाम जप करका म्हणलें आसा. हक्क एक कसन की म्हळ्यार बाकी गायत्री मंत्रा जप, बाकी खंयचे जप करचेक नियमावळी मस्त आसा. फलाच आमी हांगा हें करतानाची नियमावळी विशय सांगता आसाची. गायत्री मंत्र म्हणका जाल्यार तुमगेलें स्नान, संध्या वंदन, तुमी न्यास उठू करका, तदनंतर तुमी गायत्री मंत्र म्हणका. डायरेक्ट सकाळी उठलो कुडेन गायत्री मंत्र म्हणचेक तुमकां अवकाश मेळना. किंतु राम नाम जप एकदम सकाळी उठलो कुडेनच राम नाम जप करचेक वैकेची तुमकां अवकाश मेळ्ळो आसा. म्हळ्यार हाका कसचे रितीर निर्बंध आतां करका अशी करका म्हणल्यार कसने ना. गायत्री मंत्र राबून घेवन म्हणचेक जायना, बसून घेनूची तुमी म्हणका पडटा, न्यास आनी कोरून घेनूची म्हणका पडटा. राम नामाक तशी ना. तुमी खंयी म्हणेत, केन्नाही म्हणेत, खंयचे रितीर जास्ती निर्बंध कसने उरना. त्या निमित्तान राम नाम जप अभियान आमी आरंभ केले आनी आरंभ करून घेवन 400 दिवस जाले आनी लेखीलकिंता चड राम नाम जप आत्त पर्यंत हांगा घडिल्लो आसा. ताजे मस्तेक संतोश आमकां आसा. ते न्हयशीची सर्व लोकांक गोत आसा की हे राम नाम निमित्तान ना रामाल संपर्कांतू आयिल्ल निमित्तान सुग्रीवाक आनी विभीषणाक एक राया पट्टो मेळ्ळो म्हणून येता. भजन वैके आसा की विभीषणाक आनी सुग्रीवाक रामाल संपर्कांत आशिल्ले निमित्तान विभीषणाक वैकेची एक पट्टाचे मेळ्ळे, ताका लंका पट्टण मेळ्ळे, ताका कडेन सुग्रीवाक वैकेची ताका जावक आशिल्ले ताका राय पदवी ताकाही मेळ्ळे. कोणाल निमित्तान मेळतना हे रामालेची नामस्मरण रामाल संपर्कांतूची आयिल्ले निमित्तान हे दोगी लोकांक रायाल पदवी प्राप्त जाले म्हणून न्हू आमकां पळोवचेक मेळटा. इतलेक राम नाम जपाक महत्व आमगेले प्रत्येक शास्त्र की पुराणांत की खंयी गेल्यार वैकेची राम नाम जपा बद्दल तुमकां महिमा पळोवचेक मेळटा. आतवैकेची लक्ष्मण पूर्वज जप केंद्रांतू एक स्वामेलेची उपस्थितींतू राम नाम जप जावका म्हणून घेवन तुमगेले सर्व लोकांले मनांत आशिल्ले. ताका समजावन घेवची आयच्या दिवसाक ब्रह्मावर लक्ष्मी वेंकटरमण देवाल सन्निधानांतू स्वामेले उपस्थितींतूची देवाले भावचित्रा यदुरची राम नाम जप करतसले एक अवकाशू सर्वही समाज बांधवांक प्राप्त जाल्लो आसा. आयच्या दिवसाक स्वामेले हांगा आगमना निमित्तान अत्यंत हृतपूर्वक जावन तुमी सर्व लोकांना स्वागत इत्यादीक केले बद्दल आमी संतोष अभिव्यक्त करताची. आतां आनी थोडे वेळान राम नाम जप जाता. सो जाल्ले तितले समय चड राम नाम जपाक अवकाश करून घेवन दिवका म्हळ्यार कितें आनी आमी चड विस्तार करनाची. किंतु आयच्या दिवसाक पुनः तुमी सर्व लोकांना प्रितीपूर्वक स्वागत इत्यादी केले बद्दल वापस आमी संतोष अभिव्यक्त करताची. देव सगळ्यांक बरें घडोवो. तुमगेल्या घरांतू तुमी करतसले उद्योग वेवसायांतू आमगे लक्ष्मी वेंकटरमण देवस्थानांतू तशीची हांगा जाप कन्यासाची तांगेल वैयक्तीक जिवनांतू नित्य निरंतर क्षेमाभिवृद्धी नांदतुरो अशी देवचरणी गुरुचरणी प्रार्थना करीत आमगेलो आशीर्वाद परभाषणाचे आमी मंगल घडयताची. श्री कृष्णार्पणमस्तु.
विश्वावसुनाम संवत्सरे श्री संस्थान गोकर्ण परतगाळी जीवोत्तममठस्य शारदपञ्चशतमानोत्सव अंगत्वेन भारतीय रमणमुख्य प्राण अंतर्गत निर्दोष निरवधिक स्वातंत्र्यादि अनंत कल्याण गुणपरिपूर्ण समस्त जगत उत्पत्ति स्थिति लय कारणीभूत मत्स्य कूर्मादि अनंत अवतारात्मक श्री सीतापति रामचंद्र प्रीत्यर्थम तथा सर्वेषां गौड़ सारस्वत ब्रह्मवृन्दानां अनंत आनंद निदान भूतस्य श्री सीतापति रामचंद्रस्य परम प्रसाद कारणीभूताम् अत्यर्थां भक्तिं निष्पादयन्तीं भगवत् अपरोक्ष दर्शन निदिध्यासन मनन श्रवणादीनि संपादयितुं हरि सर्वोत्तमत्वादि ज्ञान निर्निमित्त निश्चल भक्ति वैराग्य संप्राप्तये अभय सत्व संशुद्ध्यादि दैव संपदां च अवाप्तये शूद्रपातक उपपातक महापातकानां निरासार्थं कायिक वाचिक मानसिक ज्ञात अज्ञात दोष निरसनद्वारा शरीर इंद्रियान्तः कर्णानां संशोधनार्थं तथा लोककल्याणार्थं संकल्पित सार्ध पंचशतकोटि त्रयोदशाक्षर श्रीरामनाम तारक महामंत्र जप होमाभिधानांगं जप संख्या परिपूर्तये आबाल वृद्ध स्त्री पुरुषैः सह अंशतः श्रीरामनाम तारक महामंत्र जपम् अहं करिष्ये तदंग आदौ निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थं महागणपति स्मरणं च करिष्ये शङ्खचक्रगदा पद्मं धरं नारायणं हरिं आवाहयामि विघ्नेशं विघ्नं विघ्नहरं प्रभुं अथ ध्यानं रामं लक्ष्मणपूर्वजं रघुवरं सीतापतिं सुन्दरं काकुत्स्थं करुणार्णवं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्तिं वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये. स्वाम्याला आज्ञा घेऊन आम्ही रामनाम तारक मंत्र प्रारंभ करतात. सगळ्यांनी ಒಟ್ಟು धावून घेऊन सांगया हज्जे आवाजू प्रतगाळी मठ ताई पाव प्रभू रामचंद्राला ताई पाव का म्हणून आमगे इच्छे करताची प्रारंभ करूया. श्रीराम जय राम जय जय राम 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 श्रीराम जय राम जय जय राम
श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम
श्रीराम जय राम जय राम श्रीराम जय राम जय राम श्रीराम जय राम जय राम श्रीराम जय राम जय राम श्रीराम जय राम जय राम श्रीराम जय राम जय राम श्रीराम जय राम जय राम श्रीराम जय राम जय राम श्रीराम जय राम जय राम श्रीराम जय राम जय राम श्रीराम जय राम जय राम श्रीराम जय राम जय राम श्रीराम जय राम जय राम श्रीराम जय राम जय राम श्रीराम जय राम जय राम श्रीराम जय राम जय राम श्रीराम जय राम जय राम श्रीराम जय राम जय राम श्रीराम जय राम जय राम श्रीराम जय राम जय राम श्रीराम जय राम जय राम श्रीराम जय राम जय राम श्रीराम जय राम जय राम श्रीराम जय राम जय राम श्रीराम जय राम जय राम श्रीराम जय राम जय राम श्रीराम जय राम जय राम श्रीराम जय राम जय राम श्रीराम जय राम जय राम श्रीराम जय राम जय राम श्रीराम जय राम जय राम श्रीराम जय राम जय राम श्रीराम जय राम जय राम श्रीराम जय राम जय राम श्रीराम जय राम जय राम श्रीराम जय राम जय राम श्रीराम जय राम जय राम श्रीराम जय राम जय राम श्रीराम जय राम जय राम श्रीराम जय राम जय राम श्रीराम जय राम जय राम श्रीराम जय राम जय राम श्रीराम जय राम जय राम श्रीराम जय राम जय राम श्रीराम जय राम जय राम श्रीराम जय राम जय राम श्रीराम जय राम जय राम श्रीराम जय राम जय राम श्रीराम जय राम जय राम श्रीराम जय राम जय राम श्रीराम जय राम जय राम श्रीराम जय राम जय राम श्रीराम जय राम जय राम श्रीराम जय राम जय राम श्रीराम जय राम जय राम श्रीराम जय राम जय राम श्रीराम जय राम जय राम श्रीराम जय राम जय राम श्रीराम जय राम जय राम श्रीराम जय राम जय राम श्रीराम जय राम जय राम श्रीराम जय राम जय राम श्रीराम जय राम जय राम श्रीराम जय राम जय राम श्रीराम जय राम जय राम श्रीराम जय राम जय राम श्रीराम जय राम जय राम श्रीराम जय राम जय राम श्रीराम जय राम जय राम श्रीराम जय राम जय राम श्रीराम जय राम जय राम श्रीराम जय राम जय राम श्रीराम जय राम जय राम श्रीराम जय राम जय राम श्रीराम जय राम जय राम श्रीराम जय राम जय राम श्रीराम जय राम जय राम श्रीराम जय राम जय राम श्रीराम जय राम जय राम श्रीराम जय राम जय राम श्रीराम जय राम जय राम श्रीराम जय राम जय राम श्रीराम जय राम जय राम श्रीराम जय राम जय राम श्रीराम जय राम जय राम श्रीराम जय राम जय राम श्रीराम जय राम जय राम
श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम. आयच्या दिवसाक
स्वाम्याल सन्निधानांतू 306 जपसंख्ये कोरून प्रभू रामचंद्राक अर्पण केलेलं असं सगळ्यांक धन्यवाद. आपदाम् अपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्. अनेन श्रीसंस्थान गोकर्णपर्तगाळी जीवोत्तममठस्य सार्धपञ्चशतमानोत्सव अङ्गत्वेन सङ्कल्पित सार्धपञ्चशतकोटित्रयोदशाक्षर श्रीरामनामतारकमहामन्त्रस्य जपसङ्ख्या परिपूर्तये भारते रमणमुख्यप्राण अन्तर्गत श्रीसीतापतिरामचन्द्रप्रेरणया भारते रमणमुख्यप्राण अन्तर्गत श्रीसीतापतिरामचन्द्रप्रीत्यर्थम् आबाल वृद्ध स्त्री पुरुषैः सह अंशतः कृत त्रयोदशाक्षर श्रीरामनामतारकमहामन्त्र जपाराधनेन भगवान् भारते रमणमुख्यप्राण अन्तर्गत श्रीसीतापतिरामचन्द्रः प्रीयतां प्रीतो वरदो भवतु. तत्सदा श्रीकृष्णार्पणमस्तु.